आराधना तुका जेजू हालेलुया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा अध्याय 14-20 वाक्या. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 14 to 20. जुवांक धरण बंदेन गेल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावलां, पातकिजींनी बदला आनी बरी खबर सतमना. गलिलिया सरोवराच्या तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमोंक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखलें. ते सरोवरान जाळ उडयताले, कित्याक ते पागे जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, करतलो. त्या क्षणांत आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय थावन तितके मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. ते आपल्या माचवार जाळां सामा करताले. तेच घडये ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावरड्या सांगता माचवार सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. हे उतार आज आमकां आयकूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा आनी हाची सुवार्ता जावन आसा. आनी ह्या उतरांत आमकां कळटा जेजू गलिलियांत आपलें मनियारपण सुरू करता. आनी सुरूची उतरां ताची इंत जावन आसात. वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकिजींनी बदला आनी बरी खबर सतमना. पयले मेसावाची जेजूचीं उतरां जावन आसात. आनी घडलेलें तें गलिलियांत, गलिलेच्या तडीर हें उतार परगट करून ते दाळा जुवांक ऑलरेडी बंदेन घालून जाला. ते दरनुसार जेजू सुवार्ता परगट करूंक वचूं ना. बगार तो तयाराई करतालो. जावंक बरो कितलें ताणें मागणें गेलां, कितले दीस आनी राती देवा सांगता ताणें करसिल्यान. आनी ताच्या जिविताक कितें एक सिंपल व्यक्ती. ते दरनुसार कोणाकच कळीत नासलें जेजू कोण म्हणून. एक सुतेराचो पूत म्हूण सांगताले आसतले, एमरियेचो पूत म्हूण सांगताले आसतले. आनी जेन्ना कालच्या दिसा आमी नियाळ केल्लो पवित्र स्नान घेतलें जेजून, तो परगट जिणी जिवंक सुरू केली ताणें. पवित्र आत्मा ताचे वयर केदाळा देवलो, पवित्र आत्म्याचे केदाळा अभिशेक जाले. ताणें संवसाराक आपूण लोकांनी चिंतिल्लें हो खाली जुदेवाचो राय आसतलो, जुदेव जावं खंय आसा कालें म्हूण तांकां कळीत ना. दुसरें तो जेंतिलांचो म्हूण चिंतलें आसतलें, कित्याक ते एक राय तांकां भेटोवंक आयिल्ले. आनी पवित्र स्थाना वरवीं तांकां कळ्ळें की हो सोडवूनदार. आज तें उतार आमकां आयकूंक मेळना. ताची उक्त्यान ताची परगटणी करची, देवाचें उतार परगट करूंक ताणें येवचें. आनी ताचें मनियारपण सुरू केलें त्या गलिलियांत. आनी त्या दिसा तावन जेजू नानान तरेतीन अजापांनी अद्भुतां करतलो. जायते लोकांक देवाचें उतार परगट करतलो. आनी आज ताणें पयले फावटी सिसांक आपोवचें, सिसांक बेसून काडचें, सिसांक आपोवचें. पयले सुवातेर ते पेद्रूक आनी आंद्रेक, ते दोग जाण बाबाव, आनी जाकोब आनी जुआंव हे दोग जाण बाबाव, 4 जाणांचे आपोवणें. पयले अपोस्तलाच्या मेळांत मेळ्ळेले हे 4 जाण. आज आमकां हें देवाचें उतार सांगता. पयल्या सुवातेर आपोवणें मेळ्ळें, जेजून पयलें आपोवणें दिल्लें आंद्रेक. आंद्रे तावन पेद्रूक आनी जुआंव आनी जाकोबाक. 4 जाण ओड एक वर्ते मिसांवांत आमकां आदार दिल्ले तसले आनी मिसांव मुखार व्हेल्ले तसले. जेजूचे हे बळवंत आपोस्तल 4 जाणांचें आपोवणें आज आमकां ह्या सुवार्तेंत आयकूंक मेळटा. मगच्या भावां आनी भयणींनी, आज प्रत्येक जावन पयले मासा पळय वाचल्या जाकोब आमच्या हेब्रेवाच्या पत्रांत, हेब्रेवाक बरयल्लें पत्र पयलो अध्याय 1 वाक्या 6 म्हणसर आमी वाचल्यार तें आमकां कळटा. आदी मगां परत्यान परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आपल्या पुर्वजां लागीं उलयलो, पूण शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयलो. पयले उतार ताचे जिणी बदला, पातकिजींनी बदला, बरी खबर समजला. कित्याक वेळ लागीं पावला. आमच्या जिवितांत आमचो वेळ केदाळ येत म्हणून म्हाका आनी तुमकां कळीत ना.
म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत खंडी जावन वेळ लागीं पावला. बरी काबार सतमानूंक पातकेजीन सांडूंक आमकां एक आपोवणें जेजून आज आमकां दिलां. आनी शेवटीच्या काळार देव आपल्या पुता मारिपात उलयलो आनी हाका ताणें सगळ्यांचो वारीसदार नेमला. सगळ्यांक तो वारीसदार. एक ल्हानसो जागो आसल्यार एक ल्हानशें घर आसल्यार ताका आवय बापूय आसल्यार काय भुरगीं आसल्यार ताका वारीसदार. तो भुरगो वारीसदार. देखून आमचो सगळ्यांचो वारीसदार जेजू क्रिस्त. ताच्या मारिफात मात्र आमकां सर्गीच्या राजाक वचूंक जाता. ताच्या मारिफात मात्र ह्या संवसारांत आमकां एक बरी जिणी जिवंक जाता. ताच्या मारिफात मात्र आमी हेरांक बरें करूंक जाता. पिडेस्तांक बरें करियेत. जायतीं कामां आमी करियेत. जायते अवकाश देव आमच्या पांयां तळा हाडून घालता. जर आमी उपयोग करून ते बऱ्याक उपयोग करता जाल्यार खंडीत आमी आशिर्वादीत जाता आनी सुमयाच्या मेळांत आमी मेळटा. कशें आज ते 4 जाण आपोस्तल सुमयाच्या मेळीन मेळ्ळे तशेंच हांव आनी तुंय ताच्या मेळीन आमकां मेळोवंक जाता. कित्याक म्हळ्यार हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ बापाच्याच महिमेचो परजळ म्हणटा पूत पळया. आनी ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारके देवाच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारके जेजू क्रिस्त जावन आसा. आनी तो शक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा. सगळी ताच्या उतरा वरवीं सगळी सृश्टी अजुनूय सांबाळटा. कित्याक ताका देवान अधिकार दिला ह्या सगळ्या संवसाराचेर, पृथ्वेचेर, आकाशाचेर आनी पाताळाचेर आनी सर्गींच्या राजांत ती ताची पदवी चलता. देखून तो बापाच्यात सोर रितीन बापाच्यात महिमेचो परजळ आनी शक्तिवंत उतरांनी सगळी सृश्टी तो सांबाळटा. मनशाकडेच्या पाताक धुवन काडटस तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. सगळें आमची पातकां धुवन काड आमकां कितें संवसारांत कितें जाय तें सगळें ताणें कंप्लीट केलां. देखून ताचें निमाणें उतर तें संपदलें. संपदलें म्हळ्यार सगळें जावन गेलें. ताचें मिसांव कंप्लीट जालें आनी आमचें मिसांव सुरू जाता. आमचें मिसांव कंप्लीट जावना. आमचें मिसांव आसा. कित्याक आमी त्या जेजूचे पाटलावदार जाल्यार जेजूचे शिश्य जाल्यार आमचें मिसांव आमी करीत आसा. हर एका कामांत एक रिटायर्ड म्हण आसा पूण देवाच्या कामांत कोणाक रिटायर्ड ना. सक्कट आमी वावर करूंक आसा. कांय वावर करूंक जायनातल्यांक जाल्यार भितर बसून बरें करून एक इंटरसेशन करयेत. विनवणेचें मागणें करयेत सगळ्या संवसारा खातीर. सगळो संवसार तांणी बचाव करयेत. सर आमच्या समाजांत कितें पुरा घडटा अनवता अनवरां ताचे खातीर आमी मागयेत. कित्याक देवान म्हाका आनी तुका ह्या संगती खातीर आपोवणें दिल्लें आसा आयच्या दिसा. आनी ताका देवदूतां प्रास ऊंच उबारला आसता ताचे प्रास चड श्रेश्ठ नांवी ताणें जडलां. देवदूतांचें श्रेश्ठ नांव ताणें जडलां आनी देवदूतांचें वय ऊंच ताणें देवान ताका उबारला आनी देवाच्या उजव्याक तो बसून आसा आनी म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर विनवणी करता. देखून आज सगळें आमी समजून खाणगेचे मोगाच्या भावा आनी भयणी दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा की तूं म्हजो पूत आयचे दीस हांवें तुका जल्म दिला वा हांव ताका बाप जातलो आनी म्हाका तो पूत जातलो म्हूण सांगलें आसा की जेजूक मात्र हली उतरां सांगलेली. जेन्ना बौथिस्म जेजून घेता आसतना कालच्या दिसा आमी नियाळ केल्ले बाप उलयलो. हर एका कश्टांत बाप उलयलो. हर एका मिसामांत बाप ताचे कडेन उलयतालो म्हणटा पळया. आनी परत्यान आपल्या प्रथम दूत ताका नमस्कार करूं. सर्गी राजांत आसलेले सर्व देवदूत सगळे जेजूक नमस्कार करूं. संवसारांत असले हर एक दिमी ताच्या मुखार मरतली म्हूण सांगल्या. कित्याक देवाची महिमा देवाची काकोळ देवाची कृपा विशेश जावन आसा. आनी हे सगळो संवसार आज तो चलयता. बापाच्या उजव्याक बसला आनी ताणें आमकां पवित्र आत्मा धाडला. आनी परत्यान तो म्हणटा देवाचे समेस्त दूत ताका नमस्कार करूं म्हणून. तर आमी खंडीत जावन जेजूक नमस्कार करूंक आनी आमकांच आमी आमचें जिवीत संपूर्णपणान भेटोवन दिवंक आयच्या दिसा आमी विशेश जावन मागया. कालथें जावया आमी. मस्त जाणांक सक्रामेंता मुखारी एक दिंबी घालून नमस्कार करूंक जायना. कित्याक भितर एक व्हडपण आसता, प्रायड आसता, तांकां जायना नमस्कार करूंक. पूण देवदूत सयत जेजूक नमस्कार करता जाल्यार हांव आनी तूं कोण मोगाच्या भावा आनी भयणी.
तर आमी खंडीत जावन आयचे दिसा हो संदेश कान घेया आनी केदाळा आमी आराधनाक वेता सक्रामेंताक वेता मिसूच्या बलिदानाक वेता एक जेजूक एक बरो एक नमस्कार करून काळजांत तावन आमी खालतेपणी ताका नमस्कार करून ताका आराधन करून ताची स्तुती करून ताका अर्गां दिवंक आमकां देव फावो करून दी आनी संपूर्ण तरान म्हाका आनी तुमकां समेस्तांक देवाच्या महिमेंत वांटेली करून दीत म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मेरये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगाता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव पॉळजे कुशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.